नमस्कार, म्हजें नांव आकाश नायक. फाल्यां 22 तारखेक अयोध्याक प्राण जावपाचें आसा. सो खूब बरो दीस आसा फाल्यांचो आनी मनान दिसतालें की एक अशी व्हडली रांगोळी घालची पूण गोंयान आनी गोंया भायर महाराष्ट्रान बीन खूब एकर्सान अशी रांगोळी घातलेली आसा जमनीचेर. पूण म्हाका खंय तरी दिसतालें की आनी हांव एक न्यू इन्वेन्शन काडलेलें आसा परमनंट रांगोळी. सो म्हाका तें घेवन कितें तरी वेगळें करपाक जाय आशिल्लें आनी मनान दिसतालें की एक रिकॉर्ड करचो म्हणून वर्ल्ड रिकॉर्ड करचो. आनी वर्ल्ड रिकॉर्ड करतलो जाल्यार तुका खंय तरी एक क्रिएटीव जाय आसता आनी जें कोणें करूं ना आनी तें कोण चिंतपाक सुद्दां शकना तेजेर म्हाका एक कितें करपाक जाय आशिल्लें आनी म्हाका रांगोळीच मिडियम घेवन करपाक जाय आशिल्लें. सो तेका लागून आमचो वास्कोचो दाजी सरान म्हाका खूब हेल्प केलो हें करपाक लागून. सो सरान म्हाका एक चान्स दिलो की तूं आकाश तुजी कला सादर कर म्हणून. आनी सरान हेचे पयलूय म्हाका खूब हेल्प केल्लो आसा अशी आमी रांगोळी घालपाक ना जाल्यार आनी कसलें म्हाज्या आर्टवर्काक लागून. सो सरा कडेन हांवें डिस्कस केलें आनी ते प्रमाणे हांवें म्हाजें फूल रंकाश आर्ट एकेडमीची म्हाजी स्टुडंट जीं आसा तेंकां घेवन हांवें म्हाजें काम स्टार्ट केलें परमनंट रांगोळीचें. आनी आयज तुमी रिजल्ट पळोवपाक शकता. ही अशी रांगोळी आसा की ती पुसून उडोवपाक शकपाना, ती आमी लायफ टायम दवरपाक शकता परमनंट रांगोळी. आनी ही रांगोळी ती व्हडली 40 फुटाची रांगोळी आमी फाल्यां वास्को उबी करपाची आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ही पळोवपाक येवचें आनी मनान एक खंय तरी दिसता की ती व्हडली रांगोळी केल्या. सो आमी ती अयोध्याक व्हरपाचो आमचो प्लॅन आसतलो ही रांगोळी. थँक्यू. कितले दीस लागले तुमकां? कितले लोकांचे हातभार? ही रांगोळी करपाक आमकां जवळ जवळ 4 दीस लागले. ही आमी फोंडे केल्ली रांगोळी आनी ती आमी आयज हांगा बोगमालो बिचार घेवन येयल्ली आसा कित्याक म्हाका हो व्यू कॅप्चर करपाक जाय आशिल्लो. गोंय म्हणल्यार बिचीस आसता सो सरावंडींग बी बरो दिसता. सो तेका लागून म्हाका हांवें ही हांगा डिस्प्ले केल्ली आसा रांगोळी. श्रीराम हेचे फाल्यां प्राण प्रतिश्ठा अयोध्या हांगासर जाता. त्याच निमतान गोंयभर तशें देशभर आपल्या तरेन सगळे जाण वेगवेगळ्या तरेन म्हळ्यार श्रीरामाची खंय तरी ह्या उत्सवान किंवा ह्या आनंदोत्सवान साजरो करपाचो प्रयत्न सगळे कडेन चालू आसा. पळयता आयच्या दिसा म्हाजो मित्र आनी नामनेचो रांगोळी आर्टिस्ट आकाश नायक आनी हेचे रंकाश आर्ट अकॅडमी हेंच्यांनी ही स्थापीत केल्ली बोगमाळो बिचार सुंदर अशा बिचार ही स्थापीत केल्ली ही रांगोळी. आनी हांगा म्हाज्या वांगडा आहा आमचे वास्कोचे आमदार दाजीबाई हेंच्याच एकंदरीत तेंच्या अंडरूच ही रांगोळी जाल्ली आसा आनी तेच्या 4 दीस सुमार ह्या रांगोळीक लागलेले. आनी दाजीबाईन जशें सांगलें की वास्को हांगासर ही रांगोळी दवरतले, सगळ्या लोकांनी ही रांगोळी येवन पळोवची. तशेंच आकाश नायक हो एक बऱ्यांतलो बरो रांगोळी आर्टिस्ट गोंयभर सगळे कडेन फामाद आसा रांगोळी काडपा खातीर. सो तेच्या ह्या टॅलंटाक तुमी तसोच बरी शुभेच्छाय दिवची अशी मागता. तशेंच फाल्यांसर 22 तारखेर अयोध्या जावपाची आसा प्राण प्रतिश्ठा निमित्तान सगळ्यांक गोंयभरान सगळ्यांक शुभेच्छाय दिता. आज आम्ही सगळे जाणां की फाल्यां प्रभू श्री रामाची अयोध्येक प्राण प्रतिश्ठा स्थापना जाता. ताच्या खातीर आज सगळ्या देशभरान एक जल्लोश आसा. कोण दिवे लायता, कोण पणट्यो लायता, कोण आपलें देवूळ सजयता, कोण आपले गांव सजयता, कोण आपल्या घराक आकाशकंदील घालता, खंय लायटी घालता. सो सगळें एक उत्साहाचें वातावरण सगळ्या कडेन आसा. आनी ह्या उत्साहाच्या वातावरणांत रंकाश आर्ट अकॅडमी जाचो आकाश रांगोळी आर्टिस्ट आमी सगळे ताका वळखतात. आनी आकाश हाणें वर्ल्ड सगळ्यांत व्हडली म्हणजे वर्ल्डान परमनंट रांगोळी सगळ्यांत पयली ताणें केल्या. ताच्या खातीर पयलें हांव अभिनंदन करता. आमी सगळे आकाशाक वळखतात की प्रत्येक जाणांचे बरें बरें पोर्ट्रेट करप, रांगोळी आर्ट कशी लोकां पर्यंत पावप हें ताणें केल्लें आसा. ताची आर्ट अकॅडमी आसा तातूंत भितर धाकट्या भुरग्यांक तो सगळी ही आर्ट शिकयतात. आनी तो जेन्ना म्हजे कडेन एप्रोच जालो ती अशी आमी सगळ्यान वर्ल्डांतली बिगस्ट परमनंट रांगोळी घालपाक सोदता तेन्ना आमी खूब उमेदी जाले. आनी प्रभू श्री रामाची आज तुमी पळयलें जाल्यार येदी व्हडली आज परमनंट रांगोळी जाल्या. ही रांगोळी फाल्यां आमच्या रेल्वे स्टेशना कडेन जे बॅनर्स आसा थंय ती लागतली. हांव खरेंच अभिनंदन करता आकाशाक आनी ताच्या पुराय टिमीक ही इतली सुंदर तांणी मेहनत करून ही हें काडल्या प्रभू श्री रामाची रांगोळी काडल्या. पळोवपाक पसून इतली सुंदर दिसता आनी इतलेंच सांगून दिसता की असो तो आर्ट तांचो आसा रांगोळीचो तो सगळ्यांनी प्रमोट करचो. आज आकाशूच न्ही अशे खुबशे जाण आसा जांकां ह्या आर्ट टिकोवन दवरपाची गरज आसा. सो हांव ताचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक विनंती करता फाल्यां सकाळीं ही सगळी आमच्या रेल्वे स्टेशना फुडें ही लागतली. सगळ्यांनी ताचें पळोवचें आनी ताका शाबासकी दिवची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.